तुवे गुण केले. पिढेत असलेल्या तुवे गुण केले. पैस कर्माची कण बेसाराय. पैस कर्माची कण बेसाराय. देतो माका तुझी दिसा साय. देतो माका तुझी दिस साय. काळीस मोचे ताने लाव तुका. सगळी सांगता मन मोचे आशे लाव तुका. सांगता म्हणून काळीस मोचे ताने लाव तुका. मन मोचे आशे लाव तुका. परत एक बटे. काळीस मोचे ताने लाव तुका. मन मोचे आशे लाव तुका. ये तू धन्या ये तू सुम्या. ये तू धन्या ये तू सुम्या. पावळी माका त्या सगळींच्या सुका. पावळी माका त्या सगळींच्या सुका. हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, व्हडल्या संख्यान तुमी हांगासर आज हजर आसात. प्रत्येक जावन मागणें करच्याक तशेंच देवाच्या उतराची तुमची थान मागोवचे खातीर तुमी हांगासर आसात. व्हरतो संतोश म्हाका इतल्या लोकांक हांगासर पळोवन आनी खंडीत जावन देवाची बेसांवां आमी खालतेपणी मागतना देव आमचेर वत्तलो. कित्याक म्हळ्यार जीं कोण देवा मुखार खालती जातात, जीं कोण भावार्थान देवा मुखार येतात आनी देवाची गरज आसा म्हणून समजून घेतात, तांचो हात देव केदीन सोडिना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आयकोवच्या पयलें एक घडीभर मौन आमी बसल्या कडेन बसया. देवाचो पवित्र आत्मा आमच्या हर एकल्याच्यार देवान येवन दी. देवाचें उतर आयकोंक तें नियाळोंक ध्यान करून आमच्या जिणयेंत कशी एक बरी क्रिस्तांव जिणी जियेतना देवाच्या उतराची गरज आसा म्हणलें समजोंक आमकां सकत दिवन दी म्हणून एक पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. सांगात. सगींच्या रासाच्या कुरपे जरी देवन ये वेगीस मोगास रे. सगींच्या रासाच्या कुरपे जरी देवन ये वेगीस मोगास रे. सगींच्या रासाच्या कुरपे जरी देवन ये वेगीस मोगास रे. सगींच्या रासाच्या कुरपे जरी देवन ये वेगीस
येसू मोगाजरी सगळे सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोने वेगीसू मोगाजरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोने वेगीसू मोगाजरी स्वतःच्या आत्म्या सत्माकाशी कै सदाच्या आत्म्या सत्माकाशी कै नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय सदाच्या आत्म्या सत्माकाशी कै सदाच्या आत्म्या सत्माकाशी कै नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोने वेगीसू मोगाजरी 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 हालेलू हालेलू हालेलुया 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 हालेलू 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 देवाच्या पवित्र आत्म्या आज हांगासर ह्या पवित्र जाग्यार आमी सांगाता मेळ्ळ्या देवाचें उतर आयकोन तें नियाळोंकू आनी आमच्या काळजांत मनांत कुटुंबांत शेजारांत तशेंच फिरगजेंत जियोंकू आमी हांगासर आसा देवाचें उतर वाचून नियाळोंक जाय अशी कृपा आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत दी जावंक बरो तुजींच देणी तुजींच फळां आमचेर देवून येवं दी जाणवायेन भरलेलीं मनशां आमी जावं दी तशेंच जाणवायेन एकामेका कडेन वेवहार करूंक जाणवायेन एकामेका कडेन संबंद दवरूंक जाय अशी कृपा आमकां लाभोवन दी देवाचें उतर आमच्या जिणयेंत बदलावण हाडून दी आनी त्या बदलावणे वरवीं बदलाली मनशां आमी जावन बरी जावंक जाय अशी कृपा आमकां हर एकल्याक लाभय म्हणून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आज आमी प्रत्येक जावन मागता सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचेय सवय आसो साम मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्दा महिमा तुका इसोम्या जेजू तांकां म्हणालो रस्त्याचे सुरवेर तावनस देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडता आनी आपली बायलेक एकवटता तीं दोगां एक जातलीं देखून ह्या फुडां तीं दोगांनय बगार एकच त्या पासून देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता देवाच्या बोगसाण्या विशयंत आमी येदोळसो आयकलां म्हणून हांव जाणा
आनी देवाचें भक्षणें आमकां कशें एकामेकांतावन लाभता आनी एकामेकांतावन फावो जाता आनी त्या वरवीं आमी कशीं बरीं क्रिस्तांव जावंक पावता म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ केला जाल्यार आतां मोगाच्या भाव भयणीनो कुटुंबा जिणी कशी प्रारंभ जाता आनी कुटुंबा जिणे वरवीं आमी एकामेका आदार सुदारसून आमची जबाबदारी बऱ्या रितीन कशें जियोंक जाय म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करतले हांव प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मोगाच्यानो येदोळूस आमी आयकल्ल्या बरी देवाचें उतर आमकां अशें सांगता आनी हांगासर आमी कॉन्टेक्स्ट पळयल्यार कॉन्टेक्स्ट म्हळ्यार खंयच्या वेळार जेजून ही सांगली उतरां म्हळ्यार थंयसर थोडे फारिजेव जेजू सरशी येवन म्हणटात आमकां मोइजेच्या नियमशास्त्रांत अशें म्हणा सोडणेची एक सर्टिफिकेट ह्या बरोवन एकल्यान आपल्या बायलेक सोडयेत म्हणून या डिवोर्स दियेत विच्छेदन दिवयेत म्हणून सांगलां हाजे विशयान तूं कितें सांगताय म्हण जेजूक एक सवाल ते घालता आनी ह्या सवालाक जावन जेजू अशें म्हणटा तें बरयलेलें कित्याक म्हळ्यार तुमच्या काळजाच्या दारुणाये खातीर पण जेजू सांगता रचनेचे सुरवेर जावन देवान तांकां दादलो आनी स्त्री जावन रचली तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आज पयल्यान पयलें कुटुंबा जिविताचेर नदर घालच्या पयलें लग्ना जिविताचेर नदर घालता हांव लग्नाचो सक्रामेंत आमी ल्हानतावन दोतोर शिकतना जावंक बरो या हेर कितें आमी इस्कालांत कॅटेकिजम शिकतना जावंक बरो सक्रामेंता विशयांत आमी शिकता आनी देवाचे सक्रामेंत 7 आसात आनी त्या सक्रामेंता मुखांतर आमकां कशें देवाची कृपा मेळटा आनी बरी क्रिस्तांव जावन जियोंक जाय अशी कृपा देव दिता म्हणल्या विशयांत आमी सबार बोटी नियाळ करता आनी हो लग्नाचो सक्रामेंत जावन आसा देवान आमकां मनशांक तांकां रोसून ह्या संवसारांत धाडटाना तांणी एकामेकाक कशें होंदून संबंद जिये जाय म्हणल्या खातीर केल्लो जावन आसा तर पयल्यान पयलें लग्नाचो सक्रामेंत कसो प्रारंभ जालो म्हणल्याचेर एक आमी दिश्ट घालया आनी आमकां हें उत्पत्ती पुस्तकांत 2ऱ्या अध्यायांत वाचूंक मेळटा पयल्या अध्यायांत आमी पळयल्या थंयसर देव मनशाक रचच्या पयलें सगळो संवसार रचता आनी संवसार रचून उपरांत मनशाक रचल्या मागीर देव मनशा मुखार सक्कड मन जाती सक्कड वस्तू हाडटा आनी मनशान ह्या वस्तूंक नांव दी जाय म्हणून देव खुशी व्हरता आनी मनशान नांव दिल्या मागीर त्या वस्तू मदें आपणे रचलेल्या हेर वस्तू मदें मनशाक फावो तसली संगातीन मेळत कोणना म्हणून देवान थंय सोदतना थंयसर मनशाक फावो ती संगातीन मेळ्ळी ना म्हणून आमकां उत्पत्ती पुस्तक सांगता आनी ताचे खातीर मागीर कितें देव करता म्हणल्या विशयांत आमी आयकुया उत्पत्ती पुस्तक 2रो अध्याय मनशाक सर्व जनावरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर्व मनजातीक नांवां दिली पूण ताका फावो तसली संगातीन मेळ्ळी ना मनशान आसल्या सक्कड जिवींक प्राणींक नांव दिल्या मागीर ताका फावो तसली संगातीन मेळ्ळी ना देखून तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली देवान ती सुवात मासान भरली सर्वेस्परा देवान मनशा थावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली तेन्ना मनशान म्हळें शेकी ही म्हज्या हाडाचे हाड आनी म्हज्या मांसाचे मांस नांव तिचे नारी कित्याक नारातावन तिका काडल्या वैमोगाच्या भाव भयणीनो उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता जेन्ना देवा मुखार मनीस येता मनीस हेरां जिवीक नांवां दितना ताका फावो तसली संगातीन थंयसर नातली देखून देव स्त्रीयेक रचता आनी मोगाच्या भाव भयणीनो जेन्ना देव स्त्रीयेक रचता ते दाळा मनीस कावी जाता म्हळ्यार सूख जावची ना कित्याक कावी जाता म्हळ्यार थंय एक पोद रचता तो आनी आमी जाणा मोगांत आसली मनशां एकामेका खातीर खावना ह्या पोदां रचून सांगतात जावंक बरो आनी बरी उतरां मॅचींग जावची तेंच मनीस सांगता तें आपले म्हज्या मांसाचे मांस हाडाचे हाड नारातावन तिका काडल्या आनी
नारी म्हणून तिका आपयतले. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो संबंध देव पवित्र करता. लग्नाचो संबंध सक्रामेंत देव पवित्र करता, ताजेर आशीर्वाद घालता आनी म्हणटा जे कितें देवान जोडिला ते मनशान मोडिनाये. आनी हो संबंध एक पवित्र जावन आसा जाल्यार हो संबंध मागीर मनशान पातक करतना मोडता म्हणल्यार आमी थंयसर जेन्ना पातकांचेर आमी नियाळ करता तेन्ना आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक म्हळ्यार आज अशें सांगलो आदांव या मनीस फाल्यां दुसऱ्यान सांगता आज आपले म्हज्या मांसाचे मांस हाडाचें हाड नारी म्हणून तिका आपयतले कित्याक नारात हांव तिका काडल्या म्हणून सांगलोलो हो मनीस आपणाचीच संगातीन म्हणून चिंतलो मनीस फाल्यां सकाळी दुसऱ्यान सांगता जेन्ना पातक करता ते दाळा कितें सांगता तुवें म्हाका संगातीन करून दिल्ले ते स्त्रियेन म्हणून देवाक सांगता देवाक दुर्साता. पूण आतां काजार असो सक्रामेंत आमी नियाळ करतना मनशाच्या पातका वयर थंयसर आमी नियाळ करना बगार देवान मनशाक एक फावत असली संगातीन दिल्ल्या विशयान आमी नियाळ करता. मनशान एकसुरो आसचें बरें न्हय म्हणून देवान मनशाक एक संगातीन करून दिली आनी ती जावन आसली येव सगळ्या मनशा कुळाची आवय. थंय जावन सुरवात जाता. थंय जावन जाल्ली सुरवात पातका वरवीं देवा आनी मनशा मदें आसलो तो संबंध मोडून वेच्या म्हणजेर बऱ्यान आसता. आनी जेन्ना मनशा आनी देवा मदलो संबंध मोडटात तेन्ना तांकां भुमी वैकुंठांतले देव भायर घालता. देव भायर घालता आनी देवान भायर घाल्लें पळय न्हू थंय जावन मागीर आपणाक कितें घडतलें म्हणलें थंय येवे कळोन येता. प्रस्तुतपणाचे दूख तुवें भोगूंक आसतलें. तुजो दादलो तुजे वयर अधिकार चलयतलो आनी तूं जेन्ना ताच्या मोगाक आशेतली तुका तें मेळचें ना म्हणलें एक शिराप न्हय बगार ताणें केल्ल्या त्या कर्तुमा खातीर तांकां भोगूंक मेळिल्ली शिक्षा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. वय मोगाच्या भाव भयणीनो तर लग्नाचो संस्कार खंयसर सुरू जाल्लो म्हळ्यार देवानस मनशाक दादलो आनी स्त्री कन रचतना तांणी एकामेका सांगता जी जंय आपल्या रचनेचें काम मुंदारून व्हरूंक जाय म्हणल्या खातीर देवान मनशाक रचलो आनी ताका फावत असली संगातीन करून दिलें. आनी हें देखून देव सांगता वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा. वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा. कोणाचें रचनेचें काम कोणाचें देवाचें. रचनेचें काम देवाचें. तेंच आमकां उत्पत्ती पुस्तक सांगता रचनेच्या सुरवेक देवान रचलें. पयल्या दिसा देवान अशें केलें दुसऱ्या दिसा देवान अशें केलें तिसऱ्या दिसा अशें केलें म्हण जाल्यार मनशाक रचल्या मागीर देव सांगता वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा. वाडा आनी सडा म्हज्या रचनेचें काम मुंदारून व्हरा म्हणली ती एक वर्ती जबाबदारी देव मनशाच्या हातान घालता. आनी त्याच देखून आदाम आनी येवेक जाल्लें भुरगें आमी जाणाव कायन आनी आबेल आनी खंयच्या रितीर मागीर संतत मनशाची वाडून येता म्हणल्या विशयांत आमी पळयता. कसलो हो संबंध जावंक जाय आसलो एका दादल्या आनी स्त्रिये मदलो. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी थंयसर पळयता इस्रायल परजा आसा आनी देव आसा. देवान अब्रामा कडेन सल्लो केल्या मागीर अब्रामाक सांगल्या मागीर तुमी म्हजी परजा हांव तुमचो देव तुमकां जें कितें जाय तें हांव दितलो तुज्या भुरग्यांक दितलो तुजी संतत हांव वाडयतलो म्हणली भासावणी केल्या मागीर सल्लो केल्या मागीर थंयसर इस्रायल परजा देवाचीच परजा जाता. इस्रायल परजा देवाचीच परजा जाता. आनी त्याच देखून हर एक प्रवादी जो कोण प्रवादपण करून थंयसर लोकां मुखार येतलो हर एकलो प्रवादी लोकांक हेंच उगडासा काडटा. आनी हेंच आमी इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत वाचता. थंयसर लोकांक परत परत उगडास करून दिता देवान तुमचे कडेन सल्लो केला. आनी सल्लो कसलो तो एका दादल्यान आपल्या स्त्रिये कडेन केल्ल्या तसलो सल्लो. तर इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले आमी आयकुया. थंयसर इजाया प्रवादी इस्रायल परजे कितें सांगता कित्याक तुजो रचणार तुजो पती. कित्याक तुजो रचणार तुजो पती तुजो पती. दळबरांचो सर्वेस्पर ताचें नांव. दळबराचो सर्वेस्पर ताचें नांव. तर संबंध एका दादल्या आनी स्त्रिये मदलो कसो आसूंक जाय म्हणल्या विशयांत
थंयसर इजाया प्रवादी सांगता आणि सांगता सर्वेस्पर तुझो पती. आम्ही पहिले आमच्या काजारा विशयंत या आमच्याच लग्न जिविता विशयंत वरण पळोवच्या पहिले ह्या संबंधा विशयंत इल्लें पळोवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या संबंधान जें घडटा की तेंच आमच्या जिणयेंत आमच्या संबंधांत ती घडटा मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हांवें सांगलें प्रवादी परत परत इस्रायल लोकांक अशें उगडा सडयतात, सर्वेस्पर देव जावन आसा तुमचो पती तुमचो रचणार आनी ताचें उतर आयकून ताका विश्वासपणान तुमी रावंक जाय म्हणून परत परत देवान सांगल्यार थंयसर देवान लोकां कडेन केल्लो तो सल्लो मोडून इस्रायल परजा देवा तावन पयस वता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हें सत न्ही आमच्या जिणयेंती. देव सांगता हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा. इस्रायल आनी देवा मध्ये आसलो तो संबंध एका पतीच्या आनी पत्नीच्या संबंध बरी आसूंक जाय आसले. देव म्हणटा सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुजो पती. इस्रायला सर्वेस्पर म्हजें नांव, हांव तुजो पती आनी आमचो संबंध कसो आसूंक जाय? विश्वासीपणाचो संबंध आसूंक जाय. आमचो संबंध कसो आसूंक जाय? विश्वासपणाचो संबंध आसूंक जाय. आनी हीच भास आमी इल्ल्या वेळांनी लग्नाच्या संस्कारा विशयी उलयतना हांव तुमकां सांगता कसली भास आमी लग्नाच्या. हांवें सांगचें तुमी जाणात खंडीत जावन न्हू, कित्याक म्हळ्यार 12 जाणां जोडी तुमी आसात हांगासर, लग्न तुमचें जालां, संबंधांत बसवणी तुमी केल्या जाल्यार संबंध कसलो आसूंक जाय? विश्वासपणाचो म्हणल्या विशयंत देव इस्रायल परजेक आपयता. संबंधांत कितें घडटा? इस्रायल परजा देवाच्या सदरे मोकली, देवान तांकां दिल्ल्या उपदेशांत हांव पयस वता. देवान सांगलें कितेंच आयकनासतना आपणाक जाय जाल्लें करता आनी असल्या हंताक ती पावतात. भांगराच्या वस्त्राक देव म्हणून आपोवंक की ती पाटी सरानात.